मांद्रेचो आदलो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुखेलमंत्री असताना मतदारांनी ताका उडयलो आनी भाजपाच्या विरोधान दयानंद सोपटेक वेचून विधानसभेत धाडलो. मात कांय म्हयन्यांनीच ताका भाजपाचो मोग जालो. सोपटेन दिल्लीक वचून भाजपांत प्रवेश केलो. सोपटेक भाजपान घेतलो म्हूण आदलो आमदार आनी भाजपाचो आदलो अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकार तिडाकला. पार्सेकारान मांद्रेंतल्या आपल्या मतदारांची सभा घेतली. अटलजींचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर अनेक त्यांच्या परफॉर्मन्साची विधानसभेत लोकसभेतले असतात, लोकसभे भायले असतात, देशभरात चर्चा झाली. खरं म्हणजे ह्या चर्चेचा उपयोग आणि त्याचा प्रभाव अशा कोते बुद्धीच्या मंडळीचेर पडूंक जाय आसलो. दयानंद सोपटेक कोणी तरी दुसऱ्यान हेलो हाचो अर्थ कितें? लोकप्रतिनिधीक स्वताची बुद्धी ना? ताचें हें उतर म्हळ्यार आमच्या मांद्र्या मतदारसंघातल्या लोकांक लजेची गजाल आसा अशे साबार प्रश्न पार्सेकारान केल्यात. तुका 10 महिन्यातूच दोहाळे लागले, कितें जालो? आणि आता सांगता परत त्याच विश्वजिता नागराक घालो म्हणून. म्हणजे विश्वजिताक मानपाचो पूण हेका कितें म्हणपाचो? तो गळ्यात पट्टो बांदून साखळी घालून व्हरतात, जावो ते वेळार व्हरचो, हांव नांव घेयना तेचें. असली तुजी चीज काय कितें? हांवें तुका कदाचित मत घालूंक ना निश्चित, पण तूं एक फावट मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जालो म्हणजे तूं म्हजोय लोकप्रतिनिधी आसा. मांद्रेच्या लोकप्रतिनिधीक अशें सांगपाक खरें म्हणजे शरम दिसूंक जाय. तूं अशें उलयलें म्हण आमकां स्वताचीच लज दिसता. आणि वेल्यान आतां सारसूकपणे परत निवडणुकीक वचपाचे प्रयत्नात आसा. ताणें लक्षांत दवरचें